हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला आमिल्ली. आज एक हॉट टॉपिक चलत ती रेग्युलरायझेशन ऑफ houses which has been encroached upon somebody else's property in specific Komdad land. And तितून दोन हाय. In short, I will say, एक Mr. X owns one property land, सेल डीड बाकोन त्यांनी ती प्रॉपर्टी घेलो आसता ऑफिशियली लिगली आणि तेजे तो गोरबान दिता. बट गोरबान दिता तेदोना ही bypasses certain rules and regulations and certain government departments. Irregularize कोताय घोरा, not the property. Property belongs to the owner. या आता जो प्रमोद बापड हाडूस दिता हितू तो फकत घर लिगलायज कोना, तो ती एनक्रोच केली ती प्रॉपर्टी लिगलायज करून दिवपाक दिता. दिस इज द क्रक्स ऑफ इट. आनी कोणा दिता आता हो सांगता नीज गोंयकारां म्हणून, मूळ गोंयकारां म्हणून. पण ते मूळ गोंयकार म्हणून कितें सांगचे पडटलें गोंयकारांक, नीज गोंयकार कितें सांगचे पडटलें आनी गोंयकार कितें सांगचे पडटलें. आनी हे पोर्तुगेजांनी कोमदाद म्हणाय त्यो केल्ले प्रायर टू 1961. आनी देर वॉज अ गुड थॉट इन दॅट. दिस वॉज मेनली मेल डॉमिनेटेड लँड होल्डिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आसोलना कोमदाद आनी हितून तेगेले बरेपण आहले फ्युचर जनरेशनाक. लायक एक फॅमिली रावता ती मल्टिप्लाय जाल म्हणटरी तेगे भुरगीं खंय रावतलीं, चेपन रावची पडटली. सो दे कूड बिल्ड अनदर हाऊस ऑन दॅट लँड होल्डिंग आनी तांकां ती कोमदाद रावपाक सगळे जाग दिता. गुड. आनी दीस ऑल हॅज हॅपन्ड प्रायर टू 1961. तेज हाटल्यान गोवा, which belonged to all the Goans who were there prior to 1961, येयल्ले पळय, after the Portuguese were thrown out from Goa म्हणटे भाशेन, then it should belong to the Goans. The whole Goa belongs to those original Goans. तेज हाटल्यान आमगेलें गोंय, it was given in the custody म्हणटे भाशेन to India. So custody दिलें for better organization, better functioning, better operations. And so we can call it as it was merged or annexed or it became one with India. But it was not a blanket permission for all the Indians all around India to come to Goa, encroach on somebody's land, whether it is an individual land or a group of people land like the comunidad, हिंग्यो आनी ते लँडाचेर बस्त्यो घालून थिंग रावन हेका प्रमोद सावंत बाबा आसलो मुनिसीन तांकां रेग्युलरायज करपाक हेका लागून करूं ना ही कोमदाद लँड. हाऊ कूड द लँड वीच बिलोंग टू गोवा जस्ट बिकॉज इट वॉज इन द कस्टडी ऑफ द होल ऑफ इंडिया फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, हाऊ कैन एवरीबडी फ्रॉम इंडिया कैन कम टू गोवा, कम ऑन टू द कोमदाद लँड, stay for certain years and then get a savior like Pramod Bab to regularize them and give those properties for these people? Goyemkar I can understand for the Goans and what Goans means here. There are many ways we can identify. One, whoever was in Goa prior to 1961, whether they were from Kolhapur or Maharashtra or Karwar, Karnataka, Delhi, I will have no issue with this. As long as they were in Goa prior to 1961. We will call them and their descendants as, let's say, Goans. Then what? Or documentation wise, show the documents, show the family tree, descendant dakoy, and if these are the people who are on those Komdad land, I salute Pramod Bab. Go ahead with such an amendment, but make a clause. The amendment a clause gal. Minimum domicile of 61 years or authenticated evidences to prove that whoever has put their huts or houses in Komdad land, their ancestors were
in Goa prior to 1961. Maybe their great-grandfather or grandfather. Or show the family tree or show a prima facie evidence from that whole village. कितें हेचो मेकॅनिझम काय. प्रमोद बाब तूं म्हणटा काणकोणचो लोक तुजे बरें येयल मरे. बरें आहा. हो काणकोणचो लोक कितें येयलो तेजे म्हाका एक प्रश्न आहा म्हणलो. सोड खबर. जुवारी नगरा लोक कितें येयलो ना तुजे बरें गो. थिंगा कोमदादी लोक कितें येयलो ना. कित्याक ती स्टॅटिस्टिक्स आख्खी फेवर येतो तुगेली. हिंग तुका जायतो गोंयकार मेळ्ळे. सो यू वॉन्ट टू टेक दीस एज एन एक्झाम्पल आनी ते दोन इंदूर पास करून असो दित तूं हे आमच्या गोंयकारांक तांकां दिया म्हूण. हेंच्या नांवान तूं ओत्ती पास करपा आहा. ओत्ती एक कस्टमा म्हणणे आहा 2 किलो भांगार सुट्टो जाय तूं 2 किलो भांगार घेवन हूंय एकल्या कस्टमाक वचून एक्टींग करपाचें आनी सांबाळपाचें 2 किलो घेवन आनी 2 किलो पास करपाचें. तेश कोन्न तूं आमगेले काणकोणकारां लोकां भाशेन एमकां पास करून दाखोवन तूं हळू ती पास करूं प्लॅनिंग आहा तुगेलो. नाजाल्यार कापस्ता जाय जाल्यार तो एमेंडमेंटाक क्लॉज घाल आनी तूं चोय त्या लोकां बरें काय बरो उबो रावता. सेल्यूट कोत्ता तुका हांव. कित्याक टुडे यू बिहेव लायक or you learn lessons from some of the activists. You are following the footsteps of some of the activists today. काय बरं you listen to them, मान बालयता, you reciprocate. म्हणून तरी आमची रिक्वेस्ट इतलीच आसा की आमकां कितेंय तरी सरान आदार दिवचो. हेच आमकां आमी सरा कडेन मागतात. You show them that you are participating in their communication. हे भाशेन मरे तूं हेर एक्टिविस्ट एक 2 लोकां घेवन तुगे बंगल्यार येत म्हळ्यार तूं तांकां येवपाक दिना. सगळे पुलीस हाडयताय सेक्शन 144 लायता. हें बरें कोण प्लॅनिंग केलें न्ही तुवें. दुसरें म्हळ्यार तूं पळय रेग्युलरायज कोता तो लोक मरे तुगे मनांत दे आर नॉट ट्यून्ड. तो लोक तुका क्लियर मेसेज दिता मोर देन 3 जनरेशन आमी थिंग रावतालीं म्हूण. सो दे आर ट्रायंग टू टेल यू एन्सेस्ट्रल पळय आसली तेंगे रेग्युलरायजेशन कर. हो सगळो आमचो गांवचो लोक हो जो आसा तो कम्युनिटी जाग्यांचेर घर बांदून रावता आनी अशी लोक की काल पोरच्यान रावता. तेंचे पुर्वज एटलिस्ट 2-3 जनरेशन्स पासून तेन्नाच्यान सान ह्या जाग्यार तेमी घर बांदून रावतात. आतां जाल्ले म्हाजे आजी पंजा खूब आसली पयलीं. मागीर जालें चोयता हांव 40 आनी 6 वर्सां जालें हांव थिंगा आसल्यार. आनी आसा की आमकां कितेंय तरी सरान आदार दिवचो. हेच खातीर आमी ह्या मागणे खातीर हांगा आयल्यात. विरोधी हांव रावता म्हळ्यार म्हाजो पाय येयल्लो 68 थिंगा म्हणटोरी नॉट विथ अवटली और कवटली 15-20 वर्सां डोमिसायल दाखोवन तेंगे कोणाक म्हणटाय ती चोय सगळे मनीस तेंच सांगताय मुगे पुर्वजागे पूर्वज रावताले. ती आई पळय कितें उलयता ती आयक. तेगे नात्रां पोत्रां काजार जाली. आमी नीत गोंयकार आमी मूळ पासून आमचे माय पाय थिंगाच आसले. आमी आई उलोवनी आई उलय गेली. आमी आतां आमची जाणटी आमगे माय मांव जाणटी मनशां थिंग रावतालीं आनी आतां आमकां इतलीं वर्सां जालीं. आमी आतां इतलीं वर्सां काडलीं. आमगे आतां भुरगीं जालीं. भुरग्यां नात्रां लग्न केलें. That means she is very sure that she is a Goan. She was during Portuguese era. They are the original inhabitants of Goa. तेंगे कोर वी आर विथ देम. आमी काणकोणकारां बरोबर न्हू म्हापशेकारां बरोबरी आहाय आमी. पूण कोणाक हांवें सांगिल्लें तेशें तुका जाय तेशें न्हू. आनी तो पडटय तेजे एकल्या कानाक कितें सांगता मरे तूं. आमगे व्हडलो इश्यू जाता येताय मोडटाय. 2010 उज घालून आमगे खोंप्यो आमगे घर तुवें काना सांगिल्लें म्हणटरी मागीर तो अंकील काय म्हूण धमकी दिता तो. आपल्याचे कोणूय आड येयले जाल्यार आमी तेगे घराक वचून बसतले. तर आमी इतले आहा ते सगळे तयार आहाय. ज्या ह्या कायद्याचेर कोण विरोध येयले जाय तूं आमी सगळे मोर्चा करून हे ऑपोजिशनाचे घरा वचून रावतले. आहाय तुमकां सांगता काणकोणकारांक आमी तुमचे बरोबर आहाय. पूण तुमी त्या प्रमोद बाब सावंताक सांगाय 60 years a domicile, now 40 years a domicile.
अशें करून मागोलाय, नाजाल्यार फॅमिली ट्री प्रूव करपालाय, नाजाल्यार पुर्तुगेज डॉक्युमेंट दाखोवपालाय. हें कोता आसतना 10% हिंगा थिंगा चुकतले आमगे गोंयकार, पूण तें चुकोवपाक हो प्रमोद सावंत 10% चुकतो म्हणून हो आमकां 80% भितर हाडी. वी आर विथ यू. आमकांय दूख जाता. सगल्यांक एक घर आसपा जाय, एक 200-300 प्रॉपर्टी आसपा जाय गोंयकारांक, पूण गोंयकारांक नीज गोंयकार, मूळ गोंयकार, ओरिजिनल गोल्स. 1968 आपण आपली झोपडी बांधलेली म्हणून थंयसर हट बांधलेली, तिचे 3रे जनरेशन, हांगासर आता 3रे जनरेशन, अशा पिढयान पिढयो थंयसर रावतात आणि त्यांची ल्हानशी आसतलो कोण तरी 10% आसतलो, हांव ना म्हणना, 10% कोण तरी भायरसून केन्ना तरी आतां 90 बी दिवन. सरकाराचो हेतू क्लियर आसा. सरकाराक दिसता की मूळ गोंयकाराचें घर हें ताका परत एकदा रेग्युलरायज करून दिवपाक जाय, तरी आपल्या पयशान बांदलां. आमी म्हणटा आमी हांगा 20 पॉयंट प्रोग्राम करता, पण आसा जेंच्यांनी 40 वर्सां पयलीं घरां बांदल्या, 50 वर्सां पयलीं घरां बांदल्या, तांकां तरी निदान आतां सोडपाक जाय. वॉट एवर द थिंग्स, तुमचें जर कितें नॉमिनी. सो हे भाशेन हांव मागतां प्रमोद बाब, तुगे PR दिवून चोय काय बऱ्या बरो हांग्यांगेर लोकां आपयता उलोवपाक. आमकां पळय पार्टी येस. आम्ही आता इतली वर्ष आई आपयलें तुवें, ते दादले आपयले तुवें, आई उलोवनी, आई उलय गेली. सगळे आपयले आनी काय बरें मान आलोय तूं चोय, तुगे व्हिडियोचे चोय. इतलेंच आमकां बरें जाता. I wish you continue this type of hearing towards Goans who come and protest to save the environment also. देव बरें करूं.